एव्हरी इयर लास्ट कितलीच वर्सां आमी 1st to 10th नोटबुक दिता. आज आमी व्हडलेमोड एरिया जे आमचे रिमाबाई कावन्सिलर आसा तशेंच योगेंद्रबाई कावन्सिलर आसा हे एरियाक दिताले. म्हाका दिसता बरें दिसता. ऑलमोस्ट 4000 भुरगीं नोटबुक घेता आनी म्हाका दिसता हांवें चालू केली ती फर्स्टाक पासून आतां 11th 12th फर्स्ट इयराक पावली भुरगीं. सो आज बरें दिसता की भुरगीं हेच जेन्ना मेवता भुरग्यांक हेच कारण ती भुरगीं म्हाका वळखतात आमदार म्हूण कुडचड्या वयलो. आनी हो मोग जो आसा हो सदांच उरचो असो विशयाचेर फुडें व्हरता आनी तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. सो दॅट एकाडेमीक इयर कूड गो वेल. विशींग दॅम ऑल द बेस्ट. आनी हो जो करपाचो हेतू आहा ती एक सोशल एक्टिविटी जी हांवें चालू केल्ली ती चालू दवरलेली आसा इतली वर्सां. सो खूब वेळ म्हणटा इलेक्शना टायमार वाडटा म्हणून बुक बी म्हणटा बट एव्हरी इयर वाडटात आनी हेजेर माझे कितें आसता की खंयचेच काम करता ते इलेक्शना लागून करना. आमी भुरग्यांचो मोग जशें आतां क्रिसमसाक कितलीं वर्सां जालीं आमी कितें तरी म्हजे कडेन दिता, मागीर ईदाक दिता, मागीर चवथीक दिता, खुबश्यो गोश्टी आमी झाडां दिता, खुबश्यो गोश्टी एव्हरी इयर दिता. इट इज नॉट फॉर इलेक्शन. नाजाल्यार लोकांचे इलेक्शन टायमार दिता. थोडे तयार जाता एक दीस 3 म्हयने पयलीं आनी शो करता व्हडलो मागीर नाच जाता. तसलें आमचे जायना. आमी मनांतल्यान कितें करपाचें फुडलें मागीर भुरग्यांचें जेन्ना व्हडलीं जाता आवय बापायक कितें सांगपाचें तें सांगतलीं.